राफेल करारावेली याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर. मोदी सरकाराक दिली क्लीन चीट. गोंयची भाजपा म्हणटा ह्याच प्रकरणाक लागून हाल्ले 5 राज्यांनी वेचणुको. गोंयच्या नुस्तेकारांनी घातलो एफडीए अधिकाऱ्यांक घेराव. तांचे ट्रक कर्नाटकात आडायले म्हणून केलो निषेध. प्रश्न सोडेनात जाल्यार कांटले धुमशेणा. दिले विश्वजिताक शिटकावणी. आदिवासी राना कायदो अंमलात हाडनात म्हणून मंत्री गावडेन काढलो रान अधिकाऱ्यांचेर फोग. 31 जानेवारी मेरेन प्रश्न जाग्यार पडना जाल्यार एक्सपोज करपाची गावडेची धमकी. भाजपात परत येवपाची पर्रीकाराची विनंती मारली भायर रमेश तवडकरान. पक्षात सामान्यांचे चिंतपी कोण ना. लढेतलो दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेचणूक. येवकार, तुम्ही पळयतात गोवा 365. हांव जवाहर बर्वे. आता पळयात खबरो विस्तारान. राफेल फायटर विमानां विकती घेवपाच्या करारात कसलोच गैरव्यवहार जावंक ना असो निर्णय दिवन सर्वोच्च न्यायालयान भाजपाक थाकाय दिल्या. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोय हांच्या फुडारपणा खाला हेर न्यायाधीशांनी ह्या व्यवहाराचो खोलायेन अभ्यास केलो. अभ्यासात तांकां ह्या व्यवहारात कसलोच गैरकारभार दिसूंक ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार केंद्रात संरक्षण मंत्री आसतना हो व्यवहार जाल्लो. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. ह्या विशयाचेर गोंय भाजपान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. राफेल म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो अशें चित्र रंगयल्ल्यान भाजपाक 5 राज्यांच्या वेंचणुकांनी हार पत्करची पडली अशें आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा. हे केशीत सर्वोच्च न्यायालयान भाजपाक क्लीन चीट दिल्ल्यान ह्या 5 राज्यांतल्यो लोकसभेच्यो वेंचणुको भाजप जिखतलो असो विस्वास ताणें उक्तायला. फ्रांसा कडल्यान 36 राफेल विमानां घेवपाचो हो व्यवहार. ह्या व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी करपाची मागणी कोर्टान भायर आयली. नियोजीत किमती परस चड पयशे मोजून सरकारान हो व्यवहार केला. तशेंच ह्या करारात एचएलाक डावलून रिलायन्साक कंत्राट दिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केल्लो. आयज सुप्रीम कोर्टान सविस्तर सांगिल्लें आसा की ह्या डिसिजन मेकिंगा भितर एवरीथिंग इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. they have analyzed it in all angles and they have not found out any म्हणजे आपल्याक स्वताच्या स्वार्थासाठी केल्ले अशें कांयच ना. आणि तातूंत भितर ह्या प्रक्रिये भितर सरकार म्हणून किंवा राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो एक केन्नाच हस्तक्षेप जालो ना हाचेरय ताणें दिल्लें आसा. ये भी एक मुद्दा है जिन 5 राज्यों में हमें डिफीट मिली है. हो सकता है एक भी एक कारण है. बहुत सारे लोगों को गुमराह किया गया है. राहुल गांधी आणि ताचे टीम गोंयचे जे कोणी काँग्रेसीचे आसतले जे राफेल डिलाच्या बाबतीन नरेंद्र मोदीचेर टिका करतले तांणी आता तरी शाबुतीन येवन लोकां मुखार वचून आपली चूक मान्य करची आणि लोकांची माफी मागची. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. 3.5 वर्सां उपरांत सतीश धोंड परत गोंयांत येता. गोंयच्या भाजपाचो संघटन मंत्री म्हणून. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भारताचो संरक्षण मंत्री म्हणून दिल्ली वतकीर जुलय 2015 ताकाय गोंया भायर धाडिल्लो. पूण ताका परत हाडटात हें अजून भाजपान अधिकृतपणान जाहीर केल्लें ना. मात तो येतकीर पक्ष जाग्यार पडटलो. भाजपांतल्यान बंड करून गेल्लो रमेश तवडकार म्हणटा पक्ष सामकोच काबार जाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्यान भाजपात संघटन मंत्री म्हणून नेमणूक जाल्लो सतीश धोंड कितलीशीच वर्सां जालीं फाटल्यान रावन पक्षाचें काम करतालो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायका वांगडा गोंयांत पक्ष वयर काडपा खातीर ताणें मोलादीक काम केल्लें. पूण मदीं कांय थळाव्या फुडाऱ्या लागीं ताचें वाजलें आनी फाटली विधानसभा वेंचणूक जावचे आदीं ताका ठाणेच्या भाजपाचो संघटन मंत्री म्हणून धाडलो. महाराष्ट्र भाजपाचो संघटन मंत्री विजय पुराणीक गोंयचोय संघटन मंत्री जालो. पूण आतां परत एक फावट सतीश धोंड संघटन मंत्री म्हणून परत येता. मात हाचेर अधिकृतपणान कोणूच उलोवपाक तयार ना. नो द पार्टी वर्कर्स हॅव नॉट बीन कम्युनिकेटेड सो फार. सतीश धोंड हो रमेश तवडकाराचो लागींचो इश्ट. तो गोंयांत नाशिल्लो तेन्ना तवडकाराकय भाजपान काणकोणची तिकेट न्हयकारली. आतां धोंड परत येतकीर भाजपाचे परिस्थितीत बदल जातलो. रमेश तवडकाराक दुबाव मारता. सतीश धोंड की फाटल्या 2017च्या पयलीं 1.5 वर्सां पयलीं तो गोंयांतल्यान ताका महाराष्ट्रांत धाडलो की तो कालखंड आज पर्यंत जो आसा संघटनाचें पूर्ण भारतीय जनता पार्टी पर्यंत कॉलॅप्स जाल्लें आसा अशें पळयलें जायत. त्यामुळे आत्तां तांची गोंयांत हाडून खूब कितें ती जें पूर्ण कॉमेडीज केल्लें तें कितपत दुरुस्त जातलें हो एक मोठो प्रश्न आसा.
आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट जे काही थोडे लोक हांव हाजे पयल्यान सांगतलो की 4 चौकडीन जे आसा न्ही की सबंद गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाची वाट लायला हें हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा. त्यामुळे सतीश धवन हांगा येवन ह्या सगळ्या गजालीचेर कितपत दुरुस्त करतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. आणि जो पर्यंत ते लोक थंय बसलेले आसता न्ही तो पर्यंत म्हाका दिसना की ह्या पक्षाचें भवितव्य कितें नवीन कितें निश्पन्न जातलें अशें म्हाका दिसना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोंयांत नुस्तें पुराण चालूच आसा. कारवारच्यान हाडिल्ल्या नुस्त्याचो एफडीए अधिकाऱ्यांनी विलोव लायलो. हे घडणुके उपरांत खुबळिल्ल्या गोंयच्या नुस्तें वेपाऱ्यांनी शुक्रारा एफडीएच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. ताचे पडसाद कारवार उमटले. गोंयच्यान गेल्ले नुस्त्याचे ट्रक आडावन तांणी तांचे टायर पंक्चर केले. गव्हर्नमेंट आतां इनसेन्सिटीव जाला हो. आतां आमी 1 म्हयनो जालो भोंवता आतां हाज्या फाटल्यान कांयच हाजेर करना उपाय, कांयच करना. फक्त आमकां हॅरेसमेंट जाला हो. आतां फुडें हें जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी सगळे आज आयल्या ते आमी फक्त पणजेचेच आयल्या. आतां फाल्यांच्यान आमी ऑल गोवा आपयतल्यान अख्खे सगळे पॅरलायज करतले हाजेर तोडगो काडून जाल्यार. विश्वजीत राणे हें आतां लास्ट वॉर्निंग दिता आमी सगळे पणजेचे बोटकार एफडीएन आयल्या. अशी जाल्या परिस्थिती की एफडीएचो कारवारच्या लोकांक हॅरेसमेंट एक्स्ट्रीम जाला. तांचे पयर बरें नुस्तें काडलां आनी कचऱ्यान उडयलां. बोटींतलें नुस्तें काडूंक मेळना. आतां कुसतलें तें फाल्यां नुस्तें आमकां दर्यान उडोवचें पडटलें. म्हणून आमी सगळे एफडीएन आयले आतां मागपाक की कितें तरी हाजेर तोडगो काडा आनी आमकां हें करा. कितें कोणी आसोंक जाय न्हू पंचायतान करूना नुस्त्याचो बरें नुस्तें रिसवण खोल्ले उडयल्या नुस्त्याचो विलोव लायिल्ल्यान नुस्तें वेपाऱ्यांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर खर टिका केल्या. राज्यव्यापी आंदोलन करपाची धमकी ताणें दिल्या. नुस्त्याचो विलोव लावपा फाटलें कारण सांगतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता होलसेल नुस्तें मार्केटात नुस्तें विकपा खातीर मच्छीमारां कडेन परवानो नाशिल्लो. This is reference to your the fishermen who have come outside the FDA for confiscation. They have no wholesale license permission, so they cannot sell the fish in the wholesale market. We are very clear of the rules and regulations of the FDA. We are going to stand up to the guidelines that are being framed by the FDA and the Food Safety Act. We have made a very categorical statement that as far as the 60 kilometers radius is concerned for Maharashtra and Karnataka, we are finding a way out. We have not yet come out with a final solution because there are many traders who in the guise of the small fishermen may try to enter the state of Goa, and we need to be very careful. However much pressure has been put, and also I would like to make a mention that similar to what we are talking about the guidelines and the conditions that we have put for the traders that are bringing fish from outside the state of Goa, similar conditions will also apply to the fish the traders from Goa who are taking fish outside the state of Goa. If we are making mandatory for people from outside to follow certain guidelines, this will also be mandatory to people who are exporting fish outside the state of Goa. Law is equal for everybody, and by just coming and abusing the office in the FDA is not going to help. I am not going to bend down. I have not yet come out with a concrete solution. Unless I come out with a concrete solution, there is no question of me bending down. The fish that was destroyed was without permission as per the FDA guidelines, and whatever fish we find is without FDA guidelines will be taken and destroyed. That is a final decision as far as I am concerned. बांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. रान अधिकार कायदो गोंयांत अजूनय प्रभावीपणान चालीक लावंक ना. हो कायदो चालीक लावपाक अधिकारी सहकार्य करिनात. अधिकाऱ्यांचे हे निष्क्रियतेक लागून मंत्री गोविंद गावडे चाळवला. 31 जानेवारी मेरेन केसी जाग्यार घालिना जाल्यार फुडले बसकेत प्रसार माध्यमांक आफोवन तुमची कर्तबा उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणीच मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिल्या. पळयात पुराय बातमी. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हो कायदो मुळात समजूनच घेवंक ना हे दुर्दैव. 2006 वर्सा केंद्र सरकारान राना अधिकार कायद्याक मान्यताय दिल्ली. या कायद्याप्रमाण आदिवासींक तांच्या हक्कांपासून पयस दवरिल्ल्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो मंत्री गोविंद गावडेन फोग काढलो. पळयात तो कितें म्हणटा ते. एक अत्यंत महत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार इम्प्लिमेंटेशन म्हणल्यार आमगेलो फॉरेस्ट रायट एक्ट जो आसा ताजेर काल 2 दीस पयलू सावथ गोवा कलेक्टराच्या सभागृहान हांवें मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली आनी तातूंत सगळे ऑफिशियल्सांक आपयलेले आशिल्ले. ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जो आसा तो एक मातसो किटकिटीचो एक्ट आसा, पण ऑफिसरा कडल्यान ज्या पद्दतीन आमकां सहकार्याची गरज आसा
ती मेळना. हेजो अर्थ ते जाणून बुजून करतात अशातले हो एक विशय आसा का आनी कितें विशय आसा तेवूय समजपाक अजून मार्ग ना. जे ऑफिसर हे सगळें हँडल करतात, डील करतात, त्यांनी अजून पर्यंत FRC ॲक्ट समजूनच घेतले ना, ही खरी शोकांतिका जावन आसा. आणि म्हणून हांवें ह्या ऑफिसरांक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा. बाय 31 ऑफ जानेवारी तुम्ही जात तितल्यो केसीस ज्यो आसात तुम्ही लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जर जाय. सपोज इफ यू फेल, तुम्ही जर हें जर करपाक जर शकना जाल्यार नेक्स्ट आमची जी मिटींग जी आसा ती इन फ्रंट ऑफ द प्रेस आसतली आनी त्या प्रेसाच्या मुखार तुमकां एक्सपोज करतलो अशे तरेचे हांवें तांकां डायरेक्टली धमकीत दिल्ली आसा अशें तुमी म्हणा. हे अधिकारी लोकां खातीर काम करतात काय आनी कोणा खातीर असो प्रश्न निर्माण जाला अशें मंत्री गावडे म्हणटा. ह्यो केसी जाग्यार घालपाक 2 म्हयन्यांचो वेळ तांकां दिला. उपरांत निर्णय घेतलो ताणें शिटकावणी दिल्या. सुमार 10,064 केसी सुटाव्यो जावपाच्यो आसात अशें ताणें सांगलें. आज सरकारी नोकर हे जे आसात ते म्हाका दिसता की फक्त सकाळी फुडें येवपाचें, आपलें काम करपाचें, कोणाक लोक जे आसात तेंच्या खातीर काम करता का कोणा खातीर काम करता असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या दोळे मुखार आयिल्लो आसा. जर बारीक लोकांक जर आमी जर न्याय जर बरें जर दिवपाक शकनात जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयचो तरी एक वेगळो नवो ऑप्शन आमकां सोडचो पडटलो. 6 वर्सांनी हो ट्रायबल फॉरेस्ट एक्ट जवळ जवळ 13 वर्सां जालीं गोंयांत इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लो. तरी आसतना अजून पर्यंत अधिकाऱ्यांक हें कांय समजलें ना. समजून घेवपाचो अजून पर्यंत त्या ऑफिसरां भितर कुवत ना काय ते मुद्दम ते करून दाखयतात हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी 2 म्हयने हांवें तांकां दिल्ले आसा. ते 2 म्हयने भितर जाल्यार आय वील टेक माय ओन डिसिजन. मॅक्झिमम 30% केसीस ऑर 35% केसीस त्यो जावपाक शकतात. ताका वॅलीड तांकां रिजन दिवन तांकां आमी इश्यू करपाक शकतले. बाकीचे थोडेशे डबल आसात, थोडेशे डिस्प्यूट्स आसात, थोडेशे काही गोष्टी जांकां खबर ना, डबल एप्लिकेशन जी आसात ही सगळी चालू आसात. आय हॅव गिवन अ क्लियर इन्स्ट्रक्शन टू ऑल द ऑफिसर विच आर द क्लियर क्रिस्टल केसीस जी आसात. लेट अस डिस्पॅच दॅट फर्स्ट अँड देन वी गो फॉर द क्रिटिकल ऑर द डिस्प्युटेड केसीस. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दुयेंत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सगळ्यांक मेळना, पूण भाजपा सोडून गेल्ले रमेश तवडकाराक मात ताणें आपोवन हाडलो आनी परत भाजपात यो म्हणून आग्रो केलो. पूण काणकोणचो आदलो आमदार रमेश म्हणटा, म्हजी सारकिल्ले सामान्य कार्यकर्त्याची भावनाच जाणून घेवपी मनीस थंय ना जाल्यार कित्याक येवं भाजपात. दक्षिणेंत लोकसभा वेंचणूक लढोवपाक तो सज्ज जाला. फकत खंयच्या पक्षाच्या बावट्याक खाला ते ताणें गुलदस्त्यात दवरला. काणकोणात ताणें घडोवन हाडिल्ल्या लोकोत्सवात माचयेर भाजपा, काँग्रेस आनी गोवा सुरक्षा मंच अशा वेगवेगळ्या पक्षांचे फुडारी हाडले. लोकूय गर्दी करून आयिल्ले. एके तरेन तवडकरान शक्ती प्रदर्शनच केल्लें. आता ताका परत भाजपात व्हरपाचे प्रयत्न चल्ल्यात. पर्रीकारान ताका पक्षात येवपाचें निमंत्रण दिल्लें. ताणें कितें जाप दिली पळयात. म्हजे सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याची भावनाच जाणून घेवपाचो मनीस थंय ना आनी त्या वेळाचेर अशे परिस्थितीक जे आसा न्ही की परत येवन म्हजे सारक्यान करप कितें असो एक प्रश्न येता. आनी जेन्ना गरज भागली किंवा तो आमच्या पेक्षा व्हड जाता अशें दिसलें न्ही तेन्ना लात मारलो उडयलो. ह्यो वृत्ती आसा न्ही, ह्यो अश्यो ज्यो विकृती आसा न्ही त्यो आमी की संबंद गोंयच्या जे सामान्य मनशाक किंवा एक बहुजन समाजा लोकां मदीं एक मॅसेज रॉंग दिता. आपूण लोकसभा वेंचणूक लढयतलो अशें तो म्हणटा, पूण खंयच्या पक्षाचें तिकीट घेवन हें तो सांगना. हुकमाचो एक्को ताणें राखून दवरला. 4 तालुक्यांनी ताणें प्रचारय सुरू केला. उटा आंदोलकांच्योय भेटी घेतल्यात. गोवा 365 कडेन उलयतना ताच्या उतरांनी आत्मविस्वास दिसून आयलो. पयलीं तुमी सगळ्या गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें म्हजो दर वर्साचो जो लोकोत्सव आसा, ह्या लोकोत्सव आतां पर्यंत जितलो लोकांचो रेस्पॉन्स मेळूंक ना. म्हणजे हांव प्रत्यक्षांक मिनिस्टर आसतना जितलो रेस्पॉन्स मेळूना न्ही ताज्या पेक्षा अप्रतीम रेस्पॉन्स लोकांनी दिलो. आनी त्या मुळेच म्हाका लोकांची भावना म्हजे संदर्भांतली कितली आसा, कितलें प्रेम आसा तें म्हाका लक्षांत हाडलें आसा. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट जे कांय थोडे लोक हांव हाजे पयल्यान सांगतलो की 4 चौकडीन जे आसा न्ही की संबंद गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाची वाट लायला हें हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा. आनी जो पर्यंत ते लोक थंय बसलेले आसता न्ही तो पर्यंत म्हाका दिसना की ह्या पक्षाचें भवितव्य कितें नवीन कितें निश्पन्न जातलें अशें म्हाका दिसना.
काणकोणच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्स दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लढयतलो. उत्तर गोंयांतल्यानय लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी चल्ल्या. आम आदमी पार्टीन तशी जाहीर केला. शुक्रारा पक्षाचे जाल्ले बसके उपरांत हो निर्णय घेतिल्ल्याचे जळावंडारांनी सांगले. हे बाबतींत आपान 2 थाराव घेतले. गोंयांत विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाली जाल्यार आमी बी प्लॅन दवरला अशें पक्ष सांगता. 2 resolutions were taken today. The first resolution is that the Aam Aadmi Party will be contesting the parliamentary Lok Sabha seat which will be held in 2019. The second resolution is the Aam Aadmi proposes the name of Mr. Elvis Gomes, the convener of AAP Goa, as the candidate for the Lok Sabha parliamentary seat from South Goa. फीडबॅक खूब येतालो कित्याक ह्या दोनी ज्यो मेन स्ट्रीम पार्टी आसा BJP आनी काँग्रेस त्यो सगळ्यो हरून गेल्यात लोकांच्या मनांतल्यान, लोकांच्या तकलेंतल्यान. कित्याक तांणी ज्यो केल्ल्यो पॉलिसी आसात, लायक फॉर एग्जाम्पल आतां कोळसो हाडपाचो हो काँग्रेसीन सुरू केल्लो, BJP मुखार व्हरता. ओके, मोपा एअरपोर्ट काँग्रेसीन सुरू केल्लो, BJP मुखार व्हरता. मायनिंगाचे काँग्रेसीन भरपूर स्कॅम जाल्ले आसा, BJP ताजेर कांयच करना. आतां त्या बरोबर तर असेंब्लीची जाली जाल्यार आमचो प्लॅन B आसतलो जो आमी त्या वेळाक ठरोवन तुमकां कळयतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आके बायशांत लश्कर भरती प्रक्रिया सुरू आसा. हे लश्कर भरती खातीर मोठे संख्येन आयिल्ले तरणाटे मेळत थंय हळशीक करतात. हाका लागून थळावे लोक चाळवल्यात. पळयात पुराय बातमी. आके बायश नावेली मतदारसंघात येता. देखून थळावो आमदार लुईझीन फालेरान ह्या विशयाचेर आवाज काढला. लुईझीन काँग्रेसीच्या तिकिटेचेर लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक सोदता अशी वावडी आसा. काँग्रेसीन लुईझीनाची उत्तर पूर्वेच्या राज्याचो मुखेली म्हणून नेमणूक केल्ली. हालींच जाल्ले मिझोराम राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत 40तले काँग्रेसीन 5च जागे जिखिल्ले. म्हणजे उणे उणे 10,000 वयर लोक हिंगा ह्या धाकट्या आकेंबायश विलेजींत येतात. आता हे लोक मनीस ह्युमन डिग्निटी म्हणून ती आसता, ह्युमन रिस्पेक्ट म्हणून तो आसता. पण आयज हे मिलिटरी पळयलें जाल्यार तांकां ह्युमन डिग्निटी ना, ह्युमन रिस्पेक्ट ना आनी लोकांचो एक कसलोय तरी हुस्को ना. लोकांचें पासियन्स काबार जाल्लें. ह्या मिलिटरी कॅम्पाची कॅपॅसिटी 1000 आनी 10,000 ते माळ म्हणटकच हिंगा कॅपॅसिटी ना, टॉयलेट नाय. हो तिनू सगळ्या संडास केलो हा. हांवें सकाळी माती घालून पुरयला. हेची बाटली आहा थिंगा सगळे आख्खे बसून संडास केलो थिंगा. मेन म्हणटा जी सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट जे अगेन्स्ट ODF आसा तें थंय तुमकां पळोवपाक मेळटलें. थंय सगळे कडेन बुरशीपणां केला. तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी नाशिल्ली. हे कलेक्टरानूय हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. कित्याक आमकां इंडियन आर्मीन लोक भरती जाल्ले जाय. कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां समज बॉर्डरीचेर समज झगडपाची समज जाय जाल्यार आर्मीच जाय पडटा. हे राजकारणी लोक किंवा आमी कॉमन मनीस ते वचून झगडपाक शकना. जेन्ना ते येता त्या ऑर्गनायझेशनान थंय ODF किंवा बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स एवेलेबल करपाची गरज आसा. हें गव्हर्मेंटान लक्षांत दवरून करपाची चड गरज आशिल्ली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोयराचो प्रश्न गंभीर जायत चल्ला. गोंयाक सतावपी ही समस्या ना करपा खातीर आपले कडेन एक उपाय आसा. सवेराची तारा केरकार म्हणटा. साबार सुवातांचेर रस्त्याचें काम चल्लां. थंयचे सुवाते वयलो कोयर वापरून ताचेर माती आनी गुणे घालून रस्त्याचें काम करूं येता. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळेकारा कडेन ते विशींचो प्रस्ताव दिला, पूण सरकार ताचेर विचारच करिना अशें तिचें म्हणणें. साळगांवच्या कोयर वेलो प्रकल्पा विशीं सरकार बढावे मारता, पूण गोंयांत कोयराची समस्या सोडोवपाक सरकाराक पुराय नापेस आयला अशें तारा केरकाराचें म्हणणें. ही राजधानी सुद्धा इतली कचऱ्यांनी डेव्हलपलेली आसा की हांगा उपाय काडपाक कोण पळयना. केरला सारख्या जाग्यार सुद्धा कचऱ्याचो काय बरी वेवस्था केल्ली आसा. इतली बरी वेवस्था केल्ली आसा आनी थंयसर आज कचरो नासतना ते दीस काडटा. आनी आमकां खंय वचा तुमी, मडगांव वचा कचऱ्याची रास आसा, पणजे येया तुमकां कचऱ्याची रास आसा. ज्या जाग्यार माती फातर घालून डंपिंग हें करून तो रोड लेवलाक हाडचो पडटा.
की खणां आसा आमची कितल्यो तरी अश्यो खण्यो आसा ज्या जाग्यार पावसान उदक भरता. हांव आमचें म्हणणें आसा की तुमी कचरो हो सगळो थंय डंप करा, तेजेर माती घाला, तेजेर झाडां लाया, जेणे करून अशें जातलें की जी जनावरां उदकान पडून मरता जावं कोण मनीस थंयसर गांवांतलो एखादो बोकडेक घेवन वयता जावं कितें भोंवता तो पांय घसरून थंय पडटा आनी मरता अशें जेन्ना आमकां कळटा, ह्या सगळी जी दुर्घटना आसा ती दुर्घटना जावची ना. सरकाराक उपाय करपाक खुबशे सोल्युशन आसा पण सरकार उपाय करना आनी कोण जर सजेशन दिता जाल्यार तेंचे पेपर काडटात आनी कचऱ्याच्या डब्यान उडयतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कम्युनिदाद जमिनीचेर बेकायदेशीरपणान ताबो मेळोवपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात. आता उसगांवच्या 308/1 ह्या सर्वे नंबरात 1.5 ते 2 लाख स्क्वेअर जमिनीचेर सिताराम गांवकारान बेकायदेशीरपणान वंय घातिल्ल्याचो आरोप कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी केला. संबंधीत मनशा आड कागाळ करून लेगीत ताचे आड कारवाय जायना अशें तांचें म्हणणें. फकत 6 म्हयन्यांच्या लिजार ताका 5000 स्क्वेअर मीटर जमीन वापरपाक दिल्ली. हाचे खातीर कम्युनिदादीन ताचे कडेन कबलातय केल्ली अशें तांचें म्हणणें. एप्रिलाच्या 308/1 हे सर्वे नंबरान जे इलिगल चल्लां 308/1 ही कम्युनिदाद उसगांवची एरिया. ह्या एरियेन आमच्या कमिटीन 6 एप्रिल 2018 सिताराम गांवकार ह्या आमच्या एका गांवकाराकूच लॅटरायट स्टोन हे डंप करपाक 308/1 परमिशन दिलें. तातूंत तांच्यांनी स्पेसिफाय केल्लें आसा इन द फॉलोइंग कंडिशन्स. पयलें कंडिशन एरिया 5000 स्क्वेअर मीटर ओन्ली. दुसरें कंडिशन रेंट भरपाचें 2500 रुपया पर मंथ. ताणें आमकां कम्युनिदादीक रेंट भरपाक 2500 पर मंथ. तिसरें दीस सेड कॉन्ट्रॅक्ट इज ओन्ली फॉर 6 months and thereafter contract will be can be renewed for dumping of laterite stone. चौथें कंडिशन आशिल्लें he has to clear the land and get the land in its original form after 6 months as per the contract. आणि पांचवें ताणें कंडिशन बरयल्लें आसा दीस कॉन्ट्रॅक्ट इज प्युअरली टेम्पररी नॉट ऑन परमनंट बेसीस. हें जालें ताच्या फाटल्यान थंय सिताराम गांवकारान जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख स्क्वेअर मिटराच्या एरियेचेर फेन्सिंग घालें. ताजी कंप्लेन 16 तारखेर ऑलरेडी कम्युनिदादीक केल्ली आसा 16 नोव्हेंबराक. आनी हे फोटो आमी मारिल्ले 16 नोव्हेंबराकूच. कंप्लेन केल्ली आसा तरी कांय एक्शन जावना. ताच्या फाटल्यान आमी परत तांकां रिमांड करीत आशिल्ले आनी हांगा तेंचें ऑफीस ते ओपन करना. कम्युनिदाद ऑफीस सदांच बंद उरता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.